नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बांगलादेशाच्यो आदल्यो प्रधानमंत्री शेख हसीना हांकां फाशीची शिक्षा. मानवता विरोधी गुन्यांवा खातीर तांकां ही ख्यास्त ढाकाच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्यांव न्यायालयांत फर्मायल्या. सावदी हांगा जाल्ल्या बस अपघातांत मक्का मदिना वचपी भारतीय नागरिकांक मरण. 45 भारतीयांचो हातूंत आस्पाव आशिल्ल्याची माहिती. नितीश कुमार 10वे खेपे बिहाराच्या मुखेलमंत्री पदाचो घेतले सोपूत. 20 नोव्हेंबराक गांधी मैदानाचेर जातलो सोपूत विधी सुवाळो. दिल्ली न्यायालयांत लाल किल्लो वाठारांत जाल्लो विस्फोट प्रकरणांत आरोपी आमीर रशीद अली हाका 10 दीस एनआयएच्या ताब्यांत दवरपाचें फर्मायलां. आणि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसा निमतान कार्यावळीत फामाद व्यंगचित्रकार अलेक्सिस हांकां जीवन गौरव पुरस्कार भेटून केलो भोवमानीत. पळोवया खबरो विस्तारान. बांगलादेशांत इंटरनॅशनल क्रायम ट्रिब्युनलान आतां आदली पंतप्रधान शेख हसीना आनी तांच्या 2 सहकाऱ्यांक मानवता विरोधांत एका गुन्यांव प्रकरणांत निवाडो दिला. हाचे आदीं न्यायाधीश गोलाम मोर्तुजा मोजुमदार हांच्या फुडारपणा खाला 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान पुराय ढाकात सुरक्षा वाडयिल्ल्यान निवाड्याची तारीख जाहीर केल्या. तशेंच न्यायालयाच्या भोंवतणी रॅपीड एक्शन बटालियन आनी लश्कराचे अतिरिक्त सैन्य तैनात केला. शेख हसीना हांच्या आड हे आरोप फाटल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यांत विद्यार्थ्यांच्या फुडारपणा खाला जाल्ल्या उठावांतल्यान सुरू जाला. तेन्नाच्या अवामी लीग सरकारान निदर्शकांचेर हिंसक दडपशाय केल्ल्याचो आरोप वकिलांनी केला. सावदी अरेबियांत मदिना लागसार जाल्ल्या बस अपघातांत 45 जाणांक मरण आयलें जाल्यार बरेच लोक जखमी जाल्यात. मक्काच्यान भाविकांक घेवन ही बस मदिना वेताली. हातूंत चडशे भावीक तेलंगणाचे आसात. मरण आयिल्ल्या मदीं 20 बायलां आनी 11 भुरग्यांचो आस्पाव आसा. ह्या घडणुके उपरांत सावदीचे नागरी सुरक्षा दळ घडणूक थळाचेर पावून तांणी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. मात उजो खर आशिल्ल्यान मजत कार्य पावो मेरेन भाविकांक मरण आयलें. भारताचे राजदूत सध्या थळाव्या सावदीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर आनी तेलंगणाच्या सरकाराबरोबर संपर्कात आसात. हे विशीं म्हायती मेळ्ळे उपरांत तेलंगणाचे मंत्री मोहम्मद अझरुद्दीन हांणी हज समितीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेवन घडणुकेचो नियाळ घेतलो. दुखद इंसिडेंट हुआ है जो सऊदी अरेबिया में हमारे हैदराबाद के लोग, जो तेलंगाना के लोग, काफ़ी 48 लोग उम्रा करने के बाद मदीना शरीफ ज़ियारत के जा रहे थे. एक बुकरी हाथ बोल के एक जगह है जो 20 या 25 किलोमीटर पहले वहाँ पे एक वाइट टैंकर से बस कोलाइड हो गई और मेरे ख्याल में बहुत से लोग का इंतकाल हो गया. और वहाँ पे उसमें तो बच्चे भी थे और लेडीज़ भी थे, औरतें भी थे और फीमेल भी थे. तो ये बहुत दुखद वाक़या और ऐसा हुआ सुनने में आया, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन कि बॉडीज़ भी काफ़ी चार्ड हो गई है और काफ़ी बियॉन्ड रिकग्निशन हो गई. बट लेकिन हम पूरी तरह से हमारी हेल्पलाइन हाउस में भी हेल्पलाइन लगाए हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्पलाइन लगाए और सीएम साहब का एक खास और एकदम पावरफुल इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और पावरफुल इंस्ट्रक्शन है कि हम जितना भी हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दे सकते हैं वो पूरी देना चाहिए. और सीएम खुद इसमें पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग जो भी मैं सऊदी काउंसिल जनरल सोहेल साहब से भी बात हुई थी तो सोहेल साहब ने ये कहा था कि हम लोग पूरी हमारी तरफ से पूरी कोशिश है. बिहारांत नितीश कुमार परत एक फावट बिहाराचे 10वे फावट मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतले. 20 नोव्हेंबराक गांधी मैदानाचेर जावपी कार्यावळीत सोपूत विधी सुवाळो जातलो. इतले मजगतीं मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांच्या अध्यक्षतेखाला राज्य मंत्रिमंडळान आयज राजभवनाचेर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हांची भेट घेवन सरकाराचे मंत्रिमंडळ विसर्जीत करपाचो निर्णय सादर केलो. मंत्रिमंडळाचे जाल्ले बसकेत 19 नोव्हेंबर सावन सध्याच्या सरकाराचे मंत्रिमंडळ विसर्जीत जावचे अशी शिफारस केल्या. आयज मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांच्या अध्यक्षतेखाला जनता दल संयुक्त विधिमंडळ पक्षाची बसका जातली. ह्या पक्षाचे नितीश कुमार हे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसात. ह्या विधिमंडळ पक्षाचे बसकेंत नितीश कुमार हांकां जनता दल संयुक्त विधिमंडळ पक्षाचे फुडारी म्हण एकमतान वेंचून येवपाची शक्यताय आसा. हे विशीं अदीक माहिती जनता दल संयुक्तचे फुडारी राजीव रंजन प्रसाद हांणी दिली. विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो उसके भंग किए जाने की अनुशंसा है और एक विराट जनादेश का सम्मान करते हुए बहुत जल्द नई सरकार के बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है.
अब देखिए, अब तो सब कुछ हो गया है। ये पूरा का पूरा विराट जनादेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मिला है। जो विकास के कार्य बिहार में हुए, जिस तरह से निरंतर जो भी योजनाएं चलाई गई, उसने जीवन बदला है लोगों का। आम लोगों के अंदर बेहद खुशी है और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार होने का लाभ बिहार को लंबे समय के बाद मिला है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के शानदार 11 वर्ष, बिहार ने जब भी जो चाहा केंद्र ने दिल खोलकर मदद की है। तो अब औपचारिकताएं बाकी हैं, सब कुछ सामने में है। लोकतंत्रान परिवारवाद सोंपपाचो आता वेळ आयला अशें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी सांगलें। मंत्री जी तो चुनाव के पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया। कांग्रेस अब खात्मे की ओर है। कांग्रेस आज राहुल गांधी के नेतृत्व में शायद एक नया इतिहास बना रहा है। दिल्लीतल्या लाल किल्ल्याचेर जाल्ल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातलो आरोपी अमीर रशीद अली हाका आयज दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयान राष्ट्रीय तपास एजन्सीच्या 10 दिसांच्या कायद्यांत धाडला। उमर मोहम्मद नबी हांचे वांगडा कट रचपाचो आरोप आशिल्ल्या काश्मीरातलो अली हाका मुखेल जिल्हो आनी सत्र न्यायाधीशा मुखार हजर केलो। काल एनआयएन अली हाका अटक केली। ताच्या नांवान हल्ल्यांत वापरिल्ली I-20 ही गाडी ताच्याच नांवार आसा। सोद कारवायेंत ताका दिल्लींत धरला। एनआयएन दिल्ली पुलीस, जम्मू काश्मीर पुलीस, हरियाणा पुलीस, यूपी पुलीस आनी जायत्या केंद्रीय एजन्सी कडेन समन्वय साधला। हे विशीं अदीक म्हायती आदवोगाद स्मृती हांणी दिली। देखिए, मैं रिमांड एडवोकेट हूँ, मैं कोर्ट से अटैच्ड हूँ। कोर्ट में कोई भी फ्रेश अक्यूज आता है तो बीइंग अ रिमांड एडवोकेट मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे आज लाल किला ब्लास्ट केस में बुलाया गया कि फ्रेश अरेस्ट उसमें एक आया है, आपको रिप्रेजेंट करना है। एनआईए ने उसमें 10 दिन की रिमांड की डिमांड की है, जिसको मैंने अपोज किया कि आज इसको क्योंकि अरेस्ट किया गया है, पता है कि ये रजिस्टर्ड ओनर है, तो और क्या रिक्वायरमेंट है। बट कोर्ट में एनआईए ने दलील रखी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए 10 दिन की रिमांड भी कम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं उसको पता करना बहुत जरूरी है। बहुत सीरियस मैटर है ये, इसलिए 10 दिन की जो रिमांड है वो कोर्ट ने ग्रांट कर। आमिर से मैंने पर्सनली जाके बात की, मैंने उससे पूछा कि आपका क्या रोल है इसमें, आपने क्या कोई हाथ है आपका इसमें, शामिल हो आप। आमिर ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। बस एक बात का जवाब आमिर ने दिया मुझे कि ही इज द ओनर ऑफ दैट व्हीकल। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा।
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत तुमके येवकार पळया मुखावेले खबरो। भारतीय जनता पक्षाच्या गाभा समितीची बसका आयज भाजप कार्यालयात जाली। ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक आणि मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हातूंत वांटेकार जाले। सध्याच्या राजकीय घडामोडींतले कांय मुखेल मुद्दे आणि येता त्या जिल्हो पंचायत वेंचणुके खातीरची रणनीती थारावपा खातीर ही बसका जाल्ल्याची माहिती आसा। फामाद दिव्यांग चित्रकार अलेक्सिस हांकां राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान जीवन गौरव पुरस्कार भेटोवन भोवमानीत केले। माहिती आणि वितरण खात्या वतीन आयोजीत एका खासा कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं तांचो भोवमान जालो। त्या भायर पत्रकारितेंत दिल्ल्या भरीव योगदाना खातीर जॉयल आफोन्सो, जय नाईक, अतुल पंडित, बबन भगत आणि नंदेश कांबळी ह्या वरिष्ठ पत्रकारांचोय भोवमान जालो। तशेंच विविध गटांत जैतिवंत पत्रकारांक पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो जालो। सुरवातीक पत्रकारितेंतलीं बायलां, आव्हानां आणि संदी ह्या विशयाचेर चर्चात्मक कार्यावळ जाली। हातूंत देविका सिक्वेरा, गौरी मळकर्णेकार, संगीता नाईक, डायना फेर्नांडीस आणि प्रज्ञा राणे हांणी ह्या चर्चेंत वांटो घेतलो। पत्रकारांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर आपले सरकार सदांच तयार आसा आणि पत्रकारांनी सरकाराच्या बऱ्या कामाची दखल घेवची अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें। अलेक्सिस हाका जो फावो जालो हांव ताका कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता। इज वन ऑफ द वेटरन कार्टुनिस्ट। खरोखरूच गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन तुमचे खूब खूब अभिनंदन। जॉयल आफोन्सो, जय नाईक, अतुल पंडित, बबन भगत, नंदेश कांबळी, बाकीचे सगळे पांडुरंग गांवकार, अजय बुवा आणि रेस्ट ऑल सगळ्या जाणांक जे अवॉर्ड फावो जाल्यात त्याय सगळ्यांचे हांव मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता। आयज खरें म्हणल्यार नॅशनल प्रेस डे म्हणल्या उपरांत तुमचो दीस आसा। हांव न उलोवपूच योग्य आसा, कारण तुमी उलयता तें आयकप, तुमी बरयता तें वाचप आनी तुमी सोशल मिडियार पोस्ट घालता तें पळोवप, इतकेंच काम आयच्या दिसाक। हांव त्या खातीर म्हणटा तुमी डिसायड करा वॉट एक्झॅक्टली इट इज। म्हणजे तें डिजिटल पेपर म्हणा, तें कंपनी रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंट, कितें तें। आज म्हाका दिसता गोंयांतले नांवाजलेले प्रेस मिडियाज आनी प्रेस हाऊजीस तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगासर आसा। तांच्यांनी जर हो विशय फर्मली लावन धरलो आसत जाल्यार गव्हर्मेंट इज विथ यू। हांव फर्मली सांगता, सरकार तुमच्या बरोबर आसा। सेवा आणि बलिदानाक आर्गां ओंपपा खातीर 2STCन बांबोळेच्या लष्करी स्थानकाचेर ESM रॅली घडोवन हाडिल्ली। हातूंत गोंयच्या 350 वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक जातूंत वीर माता, वीर नारी, वरिश्ठ अधिकारी हांचो आस्पाव आसा। तांकां एकठांय हाडून तांचो भोवमान जालो। ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हण ब्रिगेडियर हर्ष भाटिया, कमांडंट 2STC आणि स्टेशन कमांडर आणि वरिश्ठांचो भोवमान करून ह्या रॅलीक संबोधन केलें। गोयच्या वायुसेना संघटनेन आयोजित वायुसेना दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या वेळार वायुसेना संघटनेची सामान्य बसका जाली आनी उपरांत कौटुंबीक मेळावो लेगीत घडोवन हाडलो। ह्या वेळार उलयतना वायुसेना संघटनेचे अध्यक्ष एअर व्हायस मार्शल नानोडकर हांणी भोवमान सुवाळ्याच्या कार्यावळींत स्क्वॉड्रन शिखा पांडे हांचो भोवमान जातलो अशी माहिती दिली। It is a celebration done by Air Force Association of Goa. So we have the annual general body meeting followed by a family get together where all the members of Air Force Association meet together. We have the general body meeting followed by there is a felicitation ceremony for octogenarians and anybody who has done special in Goa who has served in the Air Force earlier. So this year we are felicitating Squadron Shikha Pandey, who has been the international cricketer from Goa, and she has also served in the Air Force as a short service commission officer. So we will be felicitating her, and also there are many members of our association who have crossed 90 years, given a huge service to this
nation as well as to the Air Force. So as and when we get opportunity, we felicitate them. संघटनेचे सचिव महेश वर्धन हांणी वायुसेनेच्या वरिष्ठ वांगड्यांक पेन्शन वेळार मेळोवपाक संघटना मजत करतली अशें सांगलें. Air Force Association tries to help veterans, air veterans, especially residing in Goa, by way of helping them in getting their pensions on time. Sometimes whatever the pensions are held up, or what of some documents or something like that. So we try to help them and get their pension regularized. घेऊया एक ल्हानसो विसो. शगुन जो कई बार मिट्टी के मकानों में रह चुकी थीं, उन्हें वहां सुकून और अपनापन मिला. MBA करने के बाद मार्केटिंग और फाइनेंस की दुनिया में करियर ऊंचाइयों पर था, लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल गूंजता रहा. जब पूरी दुनिया पर्यावरण की चिंता कर रही है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रदूषण पर कोई बात क्यों नहीं करता? भारत के गांवों से ऐसी कहानियां जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना सिखाएंगी, जो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे जाएंगी. देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर. अरे ये लॉग आउट कैसे हो गया? इनकरेक्ट पासवर्ड. यही तो है मेरा अकाउंट. मेरा अकाउंट कहाँ गया? एक लॉगिन, एक पासवर्ड और फिर अदृश्य शून्य. 4 लाख लोगों की दुनिया, उसके सपने, उसकी मेहनत और उसकी पहचान का संसार कुछ ही सेकंड में बिना कोई आवाज किए मिटा दिया गया. हाय, दिस इज योर काशवी. वैसे तो आज तक आप लोग बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे मेकअप के बारे में, फ्रॉम द मॉइस्चराइजर टू द ब्लश. ऐसा कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया से अकाउंट कैसे गायब हो सकता है? ये क्या है? What happened? There is this one application जो नॉर्मल इंटरफेस पर विजिबल नहीं है बट बैकग्राउंड में रनिंग है. साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना. सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे DD नेशनल पर. उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. उत्तर विभागीय मंडळाची बसका हरियाणाच्या फरीदाबादेत जाली. हातूंत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. उत्तर विभागीय परिशदेन हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू काश्मीर, लडाख, चंदीगड ही राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेश आस्पावीत आसात. ह्या सगळ्या राज्यांचे मुखेलमंत्री हे बसकेंत वांटेकार जातले. ही राज्यां अदीक घटमूट करपा खातीर विभागीय परिशद ह्या राज्यांक परिणाम करपी प्रश्नाचेर संवाद आनी रचणूक यंत्रणा तयार करतले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज रशियाची राजधानी मॉस्को हांगा रशियाचे विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव हांचे वांगडा बसका करतले. ह्या बसकेंत तरेकवार द्विपक्षीय आनी आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांचेर चर्चा जातली. हे बसकेंत व्यापार, उर्जा, रक्षा सहयोग ह्या विशयाचेर चर्चा जातली. क्षेत्रीय सुरक्षा आनी वैश्वीक तणावाचेर लेगीत उलोवप जातलें. ब्रिटनच्या लेबर पार्टी सरकारान शरणार्थी खातीर लागू केल्ले नियम अदीक खर केल्यात. सरकारान कितल्योश्योच सुरक्षा विशयक येवजण्यो कमी करून आनी कितल्योश्योच सुविधा बंद करपाचो निर्णय घेतला. हें पावल बेकायदेशीर भोंवडेचेर बंदी हाडपा खातीर घेतला अशें सरकाराचें म्हणणें आसा. हाका लागून ब्रिटनांतल्या शरणार्थींचें संकश्ट अदीक खर जालां. ब्रिटन सरकार आतां डेन्मार्काच्या पावलार पावल दवरपाचें थारायलां. शरणार्थी खातीर लागू जाल्ले गोल्डन तिकेट बंद करपाचो तांणी निर्णय घेतला. शरणार्थींचो दर्जो दिवपाचो कार्यकाळ कमी करपाचो निर्णय लेगीत ब्रिटन सरकारान घेतला. पयलीं मेळपी 5 वर्सांची सुरक्षा आतां फकत 30 म्हयन्यां खातीर मेळटली. दिल्लीच्या भारत मंडपमांत 44वा भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळावो चालू आसा. एक जिल्हो एक उत्पादन ह्या माथाळ्या खाला पुराय देशांतली उत्पादनां हातूंत प्रदर्शीत जाली. ह्या मेळाव्यांत सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन जालें. ह्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्याचे हातूंत वांटेकार जावपी प्रदर्शक उमळशिकेन वाट पळयतात.
पूरे साल भर हमें ट्रेड फेयर का इंतज़ार रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये जब मेला होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे B2B संपर्क बनते हैं, रिटेल में भी हमारा प्रोडक्ट काफ़ी सेल होता है। उत्तर प्रदेशातलो आजमगढ़ हांगच्या साडयांचो व्यापारी मोहम्मद ताबिश हो ह्या मेळाव्यात वांटेकार जाला। रन कार्ड टिश्यू एंड खड्डी मूंगा पिला है इस बार, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो साड़ियाँ होती हैं हमारी टोटल हैंडलूम बेस्ड होता है और इसका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन जो चीज़ बन के आती है सामने, तो फिर जो सामने वाला जो साड़ी को लेने वाला होता है, जो पहनने वाला होता है, उसकी तबीयत खुश हो जाती है, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग और इसकी जो क्वालिटी और इसका जो लुक होता है बहुत ही आउटस्टैंडिंग आता है। काय नैसर्गिक उत्पादनां लेगीत घेऊन प्रदर्शक वांटेकार जाल्यात। ऑल ओवर इंडिया कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोकेशंस हैं जो GI अप्रूव्ड हैं, ठीक है। तो उसमें मुजफ्फरनगर एक आता है, तो वहाँ मुजफ्फरनगर से हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे होता है, तो वहाँ से हम जैगरी को प्रमोट करते हैं ज़्यादातर। भारतीय नेमबाज कुशल दलाल हाणें लक्झमबर्गांतल्या दादल्यांच्या कंपाऊंड विभागात GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सिरीजचे जैत मेळयले। अमेरिकेचो आदलो संवसारीक वस्तादपण मेळोवपी वन स्टीफन हंस हाका डबल शूट ऑफान हारून कुशलान भांगरा पदक मेळयलें। हाचे पयलीं उपांत्य फेरयेंत संवसारीक जैतिवंत फ्रांसाचो निकोलस जेराल्ड हाका हारून कुशल निमाणे फेरयेंत पाविल्लो। भारताच्या गणेश मणिरत्नम तिरुमुरू हाणें दादल्यांच्या 21 वर्सां सकयल्या कंपाऊंड विभागात कांस्य पदक मेळयलां। आणि आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 20.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। बांगलादेशाच्यो आदल्यो प्रधानमंत्री शेख हसीना हांकां फाशीची शिक्षा मानवता विरोधी गुन्यांवा खातीर तांकां ही ख्यास्त ढाकाच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्यांव न्यायालयान फरमायल्या। सावदी हांगा जाल्ल्या बस अपघातांत मक्का मदिना वचपी भारतीय नागरिकांक मरण, 45 भारतीयांचो हातूंत आस्पाव आशिल्ल्याची म्हायती। नितीश कुमार 10वे खेपे बिहाराच्या मुखेलमंत्री पदाचो घेतले सोपूत। 20 नोव्हेंबराक गांधी मैदानाचेर जातलो सोपूत विधी सुवाळो। दिल्ली न्यायालयान लाल किल्लो वाठारांत जाल्लो विस्फोट प्रकरण आरोपी आमीर रशीद अली हाका 10 दीस NIAच्या ताब्यांत दवरपाचें फरमायलां। आणि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसा निमतान कार्यावळींत फामाद व्यंगचित्रकार अलेक्सिस हांकां जीवन गौरव पुरस्कार भेटोवन केले भोवमानीत। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।